आयज आसा आमची जात्रा। हाय जात्रेक आहेत आमचे सगळे कमयली पैशांचे म्हाका लागत ना, पैसो इम्पॉर्टंट ना म्हाका, बट हांवें खंय तरी व्हिडिओ थ्रू मनशां कमयली। सो हे गायज गुड मॉर्निंग। तर हेच्या फुडें हांव एक ब्लॉग कंटिन्यू करपाचो हा, जात्रेचो ब्लॉग कंटिन्यू करपाचें आनी थोडे फारशे हांवें शूट करपाची ट्राय केली। सो ते तुमकां फुडें कंटिन्यू करता, ते पयलीं तुमी पळोवन घ्या आनी तेच्या मागीर तुमचे बरोबर हांव उलयतां। सो ते पयलीं पळोवन घ्या जात्रेचो ब्लॉग। धाकटो असो ब्लॉग आसा, चड शूट करूंक पॉसिबल जावना, सो ते पयलीं पळोवन घ्या जात्रेचो ब्लॉग आनी तेच्या उपरांत मागीर तुमच्या वांगडा बिंदासपणे उलयतां। सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा। सो आयज आसा आमची जात्रा आनी हांव भरपूर एक्सायटेड हांव। अशें दिसता की नाचो कशें ये, कारण म्हाजी सगळी फॅमिली आयज येवपाची आसा। त्याच बरोबर मावशी, आत्या, काका, कोणाची नांवां सांगूं तुमकां, सगळी म्हजी फॅमिली आयज येवपाची आहा, तेका लागून भरपूर एक्सायटेड आसा। मातशें नर्वस बी आसा, कारण संजय ना न्हय, अशें आजून पर्यंत तर जावंक नासलें की संजय आमच्या जात्रेक ना। त्याच बरोबर प्रत्येक फावट म्हणटा तसो तो म्हाज्या वांगडा आसतातूच, बट ह्या फावट ना, तेका लागून हांव मातशें सॅड आसा आनी तेका मिस बी करता। सो कांय ना, नेक्स्ट इयर तो आसतलो। बाकी हांव भरपूर म्हणटा तशें एक्सायटेड आहा, कारण सगळी फॅमिली म्हाजी येवपाची आहा तेका लागून। आनी गडबड चालू आसा सामकी जेवण करपाची। हांव आनी मम्मी सामके गडबडीन आसा जेवण करपाक। आनी ब्लॉग हांव सकाळच्यान ट्राय करता करपाची, स्टार्ट करतलें बट पॉसिबलूच जायना, कारण फूल टू म्हणटा तशी बिजी आसा जेवण करपाक लागून। आनी आतां खंय तरी म्हटलें टायम काडया, जस्ट नाव हांव फ्रेश जाल्या, सो म्हटलें कशेंय करून आतां ब्लॉग स्टार्ट करया, कारण मागीर जर सगळीं येवपाक स्टार्ट जायत न्हय जाल्यार मागीर म्हाका ब्लॉग कांय करूंक गावचो ना। सो आतां खंय तरी ब्लॉग स्टार्ट केलो हांवें। आनी मम्मी आजुनूय बिजी आसा, कारण भरपूरशे डीश आसा आयज आमगेर, भरपूर म्हटल्यार भरपूर, कारण नॉन वेज बी करूंक जाय, वेज बी करूंक जाय, कारण सगळेंच तुका नॉन वेज खाता अशें ना, तेका लागून शोले, चिकन, पुलाव हे सगळें शीत बीन सगळें चालू आसा। आनी सद्या हांव आनी मम्मीच आसा, सद्या रांदपूय चालू आसा त्याच बरोबर। आनी सद्या हांव सिंपल अशें म्हणटा तशें रेडी जाला, मागीर ड्रेसअप चेंज करतलें, कारण सद्या जेवणूय करूंक जाय न्हय, तेका लागून ड्रेसअप सिंपल दवरला हांवें। फूल टू म्हणटा तसो धमाल ब्लॉग करपाची ट्राय करतलें। सगळींच कितें कम्फर्टेबल नासता कॅमेराच्या फुड्यान, तरी बट ब्लॉग प्रॉपर करपाची ट्राय करतलें हांव, कारण थोडी अनकम्फर्टेबल आसता कॅमेराच्या फुड्यान। आमकां आतां कशें आमकां संवय जाल्ली आहा, आमी बिंदासपणे कॅमेराच्या फुड्यान आसा आतां। सो थोडी फॅमिली मेंबर कम्फर्टेबल नासतली, सो तरी बट हांव ट्राय करतलें फूल ब्लॉग करपाची। आनी अशें करून आयचो प्लॅनिंग आसा आनी पळोवया, भरपूर एक्सायटेड आसा हांव। आयज हांव सगळीं येतली, कारण सगळी फॅमिली येयली न्हय का म्हाका भरपूर बरें दिसता सामकें। आनी त्याच बरोबर व्हडली मावशी बीन येवपाची आहा, म्हाजी आत्या बी येवपाची आहा, सो ट्राय करतलें तुमकां दाखोवपाक, मावशेक, आत्याक बीन। आनी चला तुमकां डायरेक्ट किचनान व्हरता, किचनान कितें कितें आसा, कशी तयारी चालू आसा, कशी गडबड चालू आहा तें दाखयता। आनी आजून आमी जेवंक बीन कांयच ना, कारण दनपारची 2 जाल्ली आसा, आजुनूय आमी गडबडीनूच आहा। सो चला डायरेक्ट तुमकां किचनान व्हरता, किचनान कशी कितें तयारी चालू आसा, गडबड चालू आहा ती दाखयता तुमकां। तर काय थंय पळयात मम्मी सद्या बिजी आसा। आं करूंक घे, परत कर। हाय जात्रेक आहेत आमचे सगळे तुमकां जात्रेक आपयता, जेवपाकूय आपयतात। आनी जेन्ना हो ब्लॉग तुमचे पर्यंत पावतलो तेन्ना आमची जात्रा जावन वयतली। आनी सद्या गडबड चालू आहा, मम्मी हांगसर सोजी करपाची तयारी करता, सोजी करता सद्या। बाकीचे ओवरऑल सगळे चिकन बीन आमी करूंक ना आजून, बट रेडी थोडे थोडे करून दवरला न्हय गे। आयज सगळीं येवपाची ना? कोण कोण येवपाची? भयणी येवपाच्या, नणन येवपाच्या, आयज तिचे भयणी येतले, नणन येतली, सगळीं येतली आयज। सो गडबड चालू आहा जेवणाची। आनी हांगसर आमी बरी सोजी करता, तवशे, गाजर बीन घालून सामकी। सो चालू आसा हे पळयात। आनी हळदीचें पानूय घालतली आमी। सो टेस्टीशी अशी सोजी करया म्हटलें आयज जात्रेक। मम्मीन हांगसर कितें घातलें? गाजर आनी हे कितें तवशें, मागीर ना टेस्ट बरी जाता। तुमकां रेसिपी दितलें केन्नाय तरी। आयज म्हटलें स्पेशल सोजी करया
थंडीच्या दिसांनी सोजी बरी लागता आणि त्याच बरोबर जात्रा नाही सो अशें करून चालू आसा सध्या आमच्या किचनान काम. सो गायज चला तुमकां मागीर मेळटा त्या म्हणसर थोडें काम करून घेता आमी सगळी फोना तुमकां मोबायलार वचून धाडटा खंय ऑनलायन जे पळयतात ना जे विडियोज पळयता ना तेंच्या पर्यंत पावतले तुमी करा फक्त. सो गायज चला तर मागीर मेळटा तुमकां. सध्या मातशें काम बीन करून घेता आमी कारण बिजी आसा सध्या. सो मागीर मेळटा तुमकां त्या म्हणसर बाय. सो गायज ऑलमोस्ट आमचें जेवण जालें आनी आतां हांव फ्री जालें कारण मातशें फ्री टायम आसा म्हाजे कडेन आनी जेवण सगळें जाल्लें आसा. फक्त आतां 2च डीश करपाचें उरला. एक तर शीत उरला करपाचें आनी दुसरें म्हटल्यार चिकन. बाकी पुलाव बीन आमी सगळें करून दवरला. शीत आनी चिकन मातशें गरम गरम बरें लागता जेवपाक. आनी पावांची ऑर्डर दिल्ली ती बीन पावांची ऑर्डर आमची येयली आतांच. सो फ्री जालें मातशें बसया म्हटलें आनी तेच बरोबर म्हजे केस बीन सुकले आनी काका बीन येवन गेलो बट तांकां कॅप्चर करूंक गावूंक ना कारण सगळींच कम्फर्टेबल नासता न्हय तेका लागून तांकां कॅप्चर करूंक नाये. बाकी काका बीन येवन गेलो. एक काका येवन गेलो ना 2 काका प्रॉपर येवन गेले बाकीचे आजून येवंक ना. आनी आत्या बीन येवपाची आतां अशी भरपूरशी फॅमिली व्हडली आसा आमची. सो एक करून अशी येता आनी काळोख पडपाकूय सुरू जालो. 5:30 येयली प्रॉपर 5:30 जाली. सो फ्री टायम आसा म्हटलें बसया मातसो बरें आनी पळोवया मावशी बीन केन्ना येता ती. मावशेचो बीन वेट करता आनी मागीर आमी चिकन आनी शीत बीन सोमतीच करून घेतली. मातशी लेट करतली कारण भरपूरशी मेंबर आहा ते मातशे लेट येतले. सो गरमा गरम जेवपाक बरें पडटलें. सो हांव आतां मातशें बसलां हांगसर. केसूय म्हाजे सुकले आनी मागीर लेट हांव ड्रेसअप म्हाजो चेंज करतलें. ते आमचो रोच दवरतलें नाल्यार मागीर ड्रेसअप चेंज करून म्हाका काम करूंकय मेळपाचें ना. सो वेट करया आतां मावशी बीन केन्ना येता ती पळोवया. गायज फायनली हांवें ड्रेसअप बीन चेंज केलो आनी मावशी बीन येयली. सो साळांतली मावशी येयल्या म्हाजी आनी व्हडली मावशी बीन आजून येवंक ना आजून येवपाची आहा. सो फॅमिली मेंबर येवपाक स्टार्ट जाले स्लो स्लो करून येतात आनी हांगसर बसले. कनिष्का हात दाखय म्हाका. सो हे म्हजे मावशेचे चेडूं आनी हे आसा कनिष्का आनी हांगसर बसल्या म्हाजी मावशी साळांतली आनी हांगसर बसल्या मम्मी. सो आमी वेट करता आतां व्हडल्या मावशी केन्ना येता ती पळोवया आनी तेज्या मागीर आमी लेट देवळान वयतली. सो तुमकां पालखी बीन पळोवंक गावतली मागीर कशी कितें आमच्या देवळान पालखी बीन आसता ती. सो अशें करून आहा आनी जेवण बीन काडून दवरलां आमी सगळें. सो जेवण कितें कितें आहा तें दाखयता तुमकां मागीर. तर गायज म्हजी फॅमिली ना येवपाक स्टार्ट जाल्ली आनी सगळीं पळयात हांगसर बसलेली. सो हे जे दिसता न्हय व्हायट कलर साडी न्हेसून ते म्हाजे आते आसा. त्याच बरोबर सायडीक जी बसल्या पिंक कलर साडी न्हेसून ती म्हजी मावशी आसा आनी ब्ल्यू कलर न्हेसल्या ती तिची जाव आसा. तेज्या उपरांत बसल्या ती म्हाजी मावशी आसा परत. सो 2 मावशे म्हाजे येयल्ले टोटल म्हाका 3 मावशे बट एक मावशी येवंक नासली आनी पिंक कलर घालून उबे आसा ते म्हाज्या आत्या. सो तेज्या उपरांत हांगसर सगळीं भायर बसून न्हय गजाली तुमकां तर कळटात आसतले खूब दिसांचे गजाली बी. सो अशें करून सगळीं बसलेलीं आत्या आजयो सगळीं अशें बसलेले कितलें बरें दिसतालें कारण घरभर सगळीं जाणां आसलीं. सो अशीं सगळीं वांगडा आसलीं न्हय काय म्हाका खूब बरें दिसता. तेज्या उपरांत आमी गेलीं देवळान. सो हांगसर भरपूरशे लायनी लागलेले आसले आनी आमी मातशी लेटूच गेल्ली कारण सगळीं जाणां येवपाक स्टार्ट जाल्लीं न्हय तेका लागून आनी हांगसर भरपूरशे लायनी तुमी पळोवंक शकता कितलेशे लायनी आसले. सो हे आसा आमचें सातेरीचें देवूळ. तेज्या उपरांत ढोल बीन स्टार्ट जाल्ले आनी आतां खंय तरी दिसता की जात्रा स्टार्ट जाली. जेन्ना ढोल स्टार्ट जाले तेन्ना जात्रा कशी दिसपाक स्टार्ट जाल्ली आनी कितलेशे लायनी आसले पळोवंक शकता तुमी. सो तेतूनच मावशी आत्या बीन लायनीक उबी आसली आनी आमी हांगसर बसलेलीं. मागीर तांकां जॉइन जावपाक आसलें. देवळान हांवें तितलें शूट करूंक ना कारण तें म्हाका बरें दिसना थोडी प्रायवसी बीन दवरूंक जाय देवळान तेका लागून चड हांवें शूट बीन करूंक ना देवळान. सो पळोवंक शकता तुमी हें आसा आमचें सातेरीचें देवूळ. सातेरीच्या देवळान पांया पडून आमी म्हादेवाच्या देवळान पांया पडूंक गेलीं. तेज्या उपरांत हांगसर शॉपिंग केली थोडी फार अशी. सो पयलीं न्हय सातेरीच्या देवळान वयतात तेज्या उपरांत म्हादेवाच्या देवळान वयतात
आनी हांगसर पालखी बीन येयल्ली. सो आमच्या सातेरीच्या देवळानसून न्हय म्हादेवाच्या देवळान पालखी वयता आनी आसली तशी परत न्हय म्हादेवाच्या देवळानसून सातेरीच्या देवळान पालखी येता. सो हांगसर पालखी येताली आनी हांगसर सगळीं आमी उबी रावन पालखेक पळयताली. सो आमकांय बीन दर्शन घेवपाचें आसलें आनी चड हांगसर व्हिडिओ तितले क्वॉलिटी बरो येवंक नासलो कारण न्हय म्हाजो कजन ब्रो हांगसर व्हिडिओ काडटालो. सो तेका लागून आनी कॅमेरा क्वॉलिटी तितली बरी नासली तेका लागून व्हिडिओ मातसो बरो येवंक ना आनी हालतालोय बी. सो हांगसर आमी पालखेक न्हय उबी आसली आनी पळोवंक शकता तुमी आतां पालखी येतली आनी देवळान वयतली. सो गायज दर्शन बीन घेतलें आनी घरा कडेन येयली आनी हांगसर जेवपाक स्टार्ट जाल्लें. सो जेवणाक कितें कितें आसलें तें दाखयता. शोले आसले, चिकन असलें, पुलाव आसलो आनी स्वीट म्हणून आमी सोजी केल्ली तुमकां खबरूच आसतली. एकदम टेस्टी अशी सोजी दिसताली. तेच बरोबर जेवपाकूय स्टार्ट केल्लें आनी हांगसर पळोवंक शकता तुमी हो आसा म्हाजो बेस्ट फ्रेंड. तेज्या उपरांत सगळ्यांनी जेवपाक स्टार्ट केल्लें आनी हांगसर मावसो आनी मामा बसलेलो म्हाजो. तेज्या उपरांत मावशे चेडूं बीन आतां येतले फुडें. सो हे आसा म्हाज्या मावशे चेडूं. तेज्या मागीर आनीकूय एक मावशे चेडूं येतले. सो अशें करून जेवण घेवपाक स्टार्ट केलें आनी थोडे थोडे जितले जाता तितले हांवें कॅप्चर करपाची ट्राय केली. प्रॉपर म्हाका ब्लॉग शूट करूंक गावकूच ना, जात्राय बीन तितली कॅप्चर करूंक गावकूच ना कारण हांव खंय ना खंय बिजी उरतालें. तेका लागून खंय ना खंय शॉर्ट ब्लॉग जालो तरी बट प्लीज तुमी एडजस्ट करून घ्या. तुमकां खरेंच सॉरी म्हणटा. प्रॉपर म्हाका जात्रा दाखोवंक गावूंक ना कारण मम्मीकूय हेल्प करपाची आसली ना तेका लागून. सो इतलोच ब्लॉग हांवें शूट केलो. सो गायज जशें की तुमी पयले जात्रेचो ब्लॉग भरपूरसो शॉर्ट ब्लॉग आसा हो कारण म्हाका प्रॉपर शूट करूंक गावोकूच ना कारण प्रॉपर शूट करपाक अशें कोणूच नासलो. म्हाजो ब्लॉग शूट करपाक चड असो कोणूच नासलो. सपोज आकाश आनी संजय आसलो जाल्यार दोगांतल्या भितर एकलो तरी कोण तरी शूट करपाक आसतलो जालो बट ब्लॉग म्हाजो शूट करपाक कोणूच नासलो आनी हांव बिजी उरतालें. भरपूरशे फॅमिली मेंबर येवपाक स्टार्ट जाल्ले आनी तेच बरोबर तेंकां चाव दी जेवण दी अशें करून हांव बिजीच उरलें. म्हाका ब्लॉग शूट करूंक गावोकूच ना आनी तर इतलो म्हाका रिस्पॉन्स बरो गावलो जात्रे दिसा. भरपूर म्हटल्यार भरपूर बरो रिस्पॉन्स गावलो. हांव तुमकां सांगूंक शकना, शब्दान हांव तुमकां सांगूच शकना इतलो बरो रिस्पॉन्स गावलो. जे म्हाका इवन जात्रेक सुद्दां खुबशे अशे फॅमिली मेंबर गावले म्हाका जे म्हाका पर्सनली येवन सांगताले तूं व्हिडिओ करता न्हय, तूं व्हिडिओ करता न्हय, तूं गोवन गर्ल सुप्रिया न्हय. तेन्ना म्हाका इतले मनानसून हीट जातालें की हांवें कितें तरी केलें, हांवें मनशां कमयलीं. पयशांचें म्हाका लागत ना, पयसो इम्पॉर्टंट ना म्हाका बट हांवें खंय तरी व्हिडिओ थ्रू मनशां कमयलीं. इतलें बरें सांगूंक तुमकां इतलें म्हाका हांव तुमकां सांगूंक शकना. त्याच बरोबर म्हाज्या फॅमिलीन बीन आयकलें तेन्ना तांकां खंय तरी प्रूफ जालें की हांव कितें तरी बरें काम करता म्हणून. हांव तांकां कितें सांगूं. त्याच बरोबर आमी घरा कडेन येयलीं जात्रेसून. सो सेम जेन्ना रिलेटीव येताले तेन्ना हेच गोश्टी आयकूंक गावताले की सुप्रिया बरें व्हिडिओ करता, सुप्रियान कितें तरी नांव केलें. आमी प्रत्येक व्हिडिओ तेंचे पळयता. त्याच बरोबर आमकां तेचे व्हिडिओ पयल्या शिवार चैन पडना. हे जेन्ना कानान हांवें गोश्टी आयकल्या पळय तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की हांवें सिरियसली यार मनशां कमयलीं. पयशांचें लागना बट म्हाका जें कमोवपाचें आसलें तें हांवें कमयलें आनी म्हाका मनशां कमोवपाची आसली ती हांवें कमयली. इवन मम्मी सुद्दां इतली हॅप्पी जाली जाणा हें सगळें आयकून. जेन्ना आपले कोण तरी कितें तरी बरे गोश्टी सांगतात पळयात की तुवें अशें केलें म्हणून तेन्ना खूब खूब मनानसून खूब बरें दिसता आनी त्या टायमार खूब प्रावड फील जातालें की हांवें मनशां कमयलीं. खरें थँक्यू तुमकां, खरेंच थँक्यू. हांव तुमकां शब्दांनी एक्सप्लेन करूंक शकना आनी शूट करपाक कोणूच नासलो नाल्यार ते सुद्दां गोश्टी हांव शूट करतलें.
शूट करपाक असो कोणूच नासलो. सो म्हाका भरपूरशी प्रॉपर जात्रा बीन शूट करपाची आसली बट शूट करूंक असो कोणूच नासलो. बाकी तुमचो सपोर्ट म्हाका असोच दवरा. सो चला आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. आणि परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओ. ते आमचो देव बरें करून. आणि सॉरी जात्रेचो व्हिडिओ तितलो शूट करूंक गावना. सो प्लीज तुम्ही ॲडजस्ट करून घ्या. बाय.